नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांत आतंकवादा आड राबयल्ल्या ऑपरेशन सिंदूर मोहिमे उपरांत पाकिस्तान देशाच्या आक्रमक भुमिकेचेर जाप दिल्या उपरांत दोनूय देशां मदीं जाल्ल्या मध्यस्थे विशीं देशाच्या लोकांक संदेश दिलो. ह्या वेळार भारताचे आनी सुरक्षा दळांच्या भुमिके विशीं स्पश्टीकरण दितना पाकिस्तान देशासयत फकत आतंकवाद आनी पाकिस्तानाच्या ताब्यांत आशिल्ल्या काश्मीरच्या भागाविशीं भासाभास जावं येता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच सिंधू उदक समजिकाय हें मुखारय रद्द उरतली आनी रक्त तशेंच उदक एका बरोबर धांवपाक शकना अशें प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केलें. साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा. पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा. इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है. भारत का मत एकदम स्पष्ट है. टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते. टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते. और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता. तशेंच भारतासयत संघर्ष सुरू आसतना अणुबॉम्ब वापरपाच्या दिल्ल्या धमकेक जाप दितना भारत देश न्युक्लियर ब्लॅकमेल सहन करचो ना आनी भारत देश सदांच आतंकवादा आड झिरो टॉलरन्स बाळगतलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी ऑपरेशन स्पष्ट सिंदूर केलें. ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है. एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है. भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा. हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे. हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं. कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा. न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा. हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज पंजाबांतल्या आदमपूर हवाई तळाचेर वचून ऑपरेशन सिंदूर मजगतीं धाडसान झूज दिवपी साबार हवाई झुजारी आनी सैनिकां सयत संवाद सादलो. ह्या वेळार तांच्या शौर्याची तोखणाय करतना प्रधानमंत्र्यांनी तांचें मनोबल लेगीत वाडयलें. समाज माध्यमाचेर संदेश घालून प्रधानमंत्र्यांनी हो अणभव अशें सांगतना धाडस, निर्धार आनी निर्भयतेचें प्रतीक आसपी हे सैनीक तांचे सयत घालयल्ली खिणां उर्बा दिवपी आशिल्ली अशेंय सांगलें. सैनिकां सयत उलयतना भारत देश आनी ह्या देशांतलो प्रत्येक नागरीक सैनिकांच्यो सासणाचो उपकारी आसा अशी गवाय प्रधानमंत्र्यांनी दिली. तशेंच आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपूर हवाई दळावेल्यान खासा मार्गदर्शन लेगीत केलें. आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है. इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हर भारतीय आपके साथ खड़ा रहा. हर भारतीय की प्रार्थना आप सभी के साथ रही. आज हर देशवासी
अपने सैनिकों, उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है, उनका ऋणी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ महार सीबीएसईने 12वी आणि 10वीच्या परीक्षेचे निकाल आज जाहीर केले. 12वीच्या वर्गात 88.39% विद्यार्थी परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यात. या वर्सा लेगीत चलयांनी चल्या परस 5.94% पटींनी चड बरे गुण मेळयल्यात. देशात एकूण 16,92,794 विद्यार्थी ह्या वर्सा परीक्षेक बशिल्ले. 10वीच्या वर्गात 93.66% विद्यार्थ्यांनी परीक्षा उत्तीर्ण केल्या. या परीक्षेत लेगीत चलयांनी चल्यापेक्षा बरे गुण मेळयल्यात. या परीक्षेत एकूण 23,71,949 विद्यार्थी वांटेकार जाल्ले. परीक्षेचो निकाल सीबीएसईच्या संकेतथळाचेर उपलब्ध आसा. राज्य पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी आयज राज्याच्या पर्यटन भागधारकां सयत म्हत्वाची बसका घेतली. बसके उपरांत पत्रकारां लागीं म्हायती दितना हे बसकेंत फुडल्या कांय म्हयन्यां खातीरच्या पर्यटन संबंधिताच्या कार्यावळी विशीं भासाभास जाल्ल्याचें मंत्री खंवटे हांणी नमूद केलें. तशेंच राज्यांत पर्यटन संबंधी समस्यांचेर तोडगो काडपा विशीं लेगीत ह्या बसकेंत चर्चा जाल्ल्याचें तांणी ह्या वेळार सांगलें. This morning we have had with the alliance partners in the A and B category, 5 and 4 star category hotels, तांचे समजून घेतले. आता ताज्या मागीर C and D category म्हणजे गेस्ट हाऊस, विलास, बाकीचे तांचे समजून घेतले. आता दनपारां वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यांची, मागीर शेक वाल्यांची आनी मागीर टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स. सो वी नीड अ कॉन्सोलिडेटेड प्लॅन टू अंडरस्टँड वॉट वी नीड टू डू in these type of things to ensure that the economy runs and the employment continues. शेवटी tourism हे main stay जाता for particularly these type of topics. A consolidated report घेवन other than the issues of the conclave वो मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन खंय स्कीम जाय, कोणाक कितें सपोर्ट जाय, नाल्यार कितें करपाक जाय, हे थोडे विशयाचेर उलोवन we will find a way ahead, keeping in mind the sentiments of the country and the economics of the state. We will have to find a balancing where we are able to look at tourism, how we can look at tourism, along with the stakeholders collaborating with them. आयज गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी आपल्या घरकान्नी सयत खुशाल कल्याण यात्रा अंतर्गत अंत्रूज म्हालांतल्या वेगवेगळ्या देवळांत भेट दिली. सगळ्यांत आदीं सावयवेरेंच्या अनंताच्या देवळाक राज्यपालांनी भेट दिली. ते उपरांत तांणी कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांचे सयत म्हाड्डोळच्या म्हाळसा नारायणी देवळाक भेट दिली. तशेंच नागेशीच्या श्री नागेश देवस्थानाक भेट दितना मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी तांकां येवकार दिलो. सनातन संस्थेचे संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले हांच्या 83व्या जन्म महोत्सवा निमतान 17 मे सावन गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या संकुलांत सनातन राष्ट्राचो दिव्य शंखनाद ह्या कार्यावळीचें आयोजन करतले. ह्या कार्यावळींत 6000 चौरस फिटाचें क्षेत्र प्रदर्शन, 15 संतांच्या पादुकांचें दर्शन तशेंच सोमनाथ ज्योतिर्लिंगाचें दर्शन आयोजीत केलां. ह्या कार्यावळी विशीं सनातन संस्थेचे म्हणयारे अभयवर्तक हांणी फोंड्यां आपयल्ल्या पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिल्या. सनातन संस्थेच्या रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने आणि सनातन संस्थेचे संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले यांच्या 83व्या जन्मदिवसाच्या निमित्ताने गोव्यामध्ये सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. संपूर्ण भारतभरातून 25,000 पेक्षा जास्त जण विविध मान्यवर हिंदुत्ववादी तसंच विविध संप्रदायांचे प्रमुख आणि सनातन संस्थेचे साधक या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील. जगभरातील 25 देशातून जवळजवळ 1300 जण या कार्यक्रमाला या ठिकाणी हजेरी लावणार आहेत. सनातन राष्ट्राचा शंखनाद गोव्याच्या पावनभूमीमधून होतोय. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.